नमस्कार. गोयच्या गावांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 86 कोटी रुपया मोडून नावेली घालतले लायटीचे भुंयगत केबल, सांगता आमदार उल्हास तुयेकार. पयल्याच पावसान बुडलो फोंडेचो रस्तो. दोपारभर उदक साचून राविल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांची जाली गैरसोय. कळंगुटे घराचेर पडले झाड. सुमार 2 लाख रुपयांचे जाले लुकसाण. मडगांव पालिका व्यापाऱ्यांचेर करता अन्याय. व्यापारी संघटनेचो अध्यक्ष विनोद शिरोडकाराचो आरोप. पर्यटक दलालांचेर कारवाय चालूच. पर्यटकांक सतावपी 21 दलालांक कळंगूट पुलिशेन केली अटक. साळगांव बलात्कार प्रकरणात कर्नाटकाच्या तरणाट्याक अटक. चलयेचे आवयन केल्ली पुलिशेन कागाळ. आता खबरो विस्तारांत. नावेली मतदारसंघात 86 कोटी रुपया खर्च करून भुंयगत लायटीच्यो केबल्स घालतले. फुडल्या 15 दिसां भितर निविदा काडटले अशी माहिती नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकारान दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकाराची 9 वर्सां पुराय जाल्ल्यान भारतीय जनता पार्टीन वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्या. ताची माहिती दितना आमदार उलयतालो. पंतप्रधानांक जेन्ना भायल्या देशांत वयता तेन्ना तांकां सन्मानान ताका लोक रिस्पेक्ट करपाक लागला. अशें पयलीं जायनासलें. हो सुद्दां आमच्या भारत देशाचो एक खूब अभिमानाची गोश्ट आसा. आज हांव आमदार म्हणून 1 वर्स पूर्ण जालां आनी ह्या 1 वर्सान हांवें डबल इंजीन सरकार आसल्या कारणान खुबशीं कामां ह्या सरकाराचो फायदो घेवन केल्ली कडेन आसा. आमच्या मतदारसंघात जवळ PWD रोड्स सेक्शनासून हांवें 43 करोडाची कामां पास करून ही थोडी कामां आतां सुरू जाल्ली कडेन वॉडमिक्स म्हूण गटर्स म्हूण. त्याच प्रमाणे बिल्डींग हाची 1 करोड रुपयाची कामां आमी सुरवात केल्ली कडेन आसा. तशेंच आमचे नावेली आकेबास हांगा उदकाचो खूब प्रॉब्लेम आसा. ती पायपलायन चेंज करपा खातीर 5 करोड 56 लाखाचें काम हें रोखडें सुरू जावपाचें आहा. आनी तशेंच WRDची आमी 10 लाखाची आमची डिसिल्टिंग म्हणजे गटारां लोकांच्या उदक भरून ती घरांनी वयताली हेंय काम आमी केल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे एक मेजर काम म्हणल्यार आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग हे 86 करोडाचे टेंडर हे फुडल्या एक 15 दिसांनी जावपाचें आहा. अंडरग्रावंड केबलिंग ही खूब गरज आसलेली कित्याक हाय टेन्शन वायर आसता ती परतून तुटता आनी पावसान खूब लोकांक 2 दीस 3 दीस लायट आसना. होय आमी प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न केला आनी हे सगळे धरले जाल्यार जवळ जवळ 1.46 म्हणजे जवळ 150 करोडाची काम 1 वर्सा भितर ह्या मतदारसंघात आमी करपाक शकले. आयज निमाणे पावसान हाजेरी लायली. अर्देवर पडिल्ल्या पावसान लोकांचे जीवन विस्कळीत केले. कांय कडेन लोकांच्या घरांचेर झाडां लेगीत पडली. रस्त्यांचेर उदक साठोवन रस्ते बुडले. पयल्या फावट पडिल्ल्या पावसान फोंड्या बस स्टँडा कडेन वचपी रस्त्यार भरपूर प्रमाणांत उदकान रस्तो बुडलो. उदक चड प्रमाणांत भरिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक रस्तो खंय आसा ते सोदचे पडटाले. फोंड्या बस स्टँड वाठारांतल्या गटाराचे नितळसाणीचें काम करूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती जाली म्हूण थळावे लोक सांगता. पयल्याच पावसान ही अवतिकाय जाली जाल्यार अख्ख्या पावसाक बस स्टँडाच्या वाठारांत हुंवार येवपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. पयल्याच पडिल्ल्या पावसान गोंयांतल्या कितल्याशाच वाठारांत बरीच खवदळ घाली. कळंगूटच्या शांतादुर्गा देवळा लागसार आशिल्ल्या गोकुळदास साळगांवकर आनी विष्णू साळगांवकर हांच्या घराचेर व्हडले आमाड्याचें झाड पडून बरेच लुकसाण जालें. तळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळान घरा वयले झाड कुशीक काडले. झाड पडिल्ल्यान दोनूय घरां दनयांक सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जालें.
पंचायतीन ना जाल्यार आमदारान लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी गर्दन्यान केला. आज सकाळी अराउंड 9:30 सुमार बरोसो वाऱ्यान ह्या आंबाड्याचे जे झाड असले ते आमच्या घरार पडिल्ले आसा आणि त्या खातीर जो तेच्या पोंदाक टॉयलेट आसलो तेका डॅमेज जाला, घराक बरीचशें लुकसाण जाला. सो हांव मागता पंचायती कडेन वा आमदारा कडेन की जें कितें लुकसाण जाल्लें आसा ते आमची मदत करची म्हणून. 11:15 सुमार कॉल त्यार मरे आमी इमिजिएटली हांगा परबा वाडो कलंगूट जालें स्पॉटार पावले. हांगा पळयता जाल्यार व्हडले आंबाड्याचें एक झाड ओल्ड तेंचें घाल तेंचे वयर पडलें आनी एक माड पडलो. अंदाजे कितले हानी जाल्या लुकसाण जाला आसतलें अशें दिसता तुमकां एस्टिमेट? अंदाज एक 2 लाख सुमार. आमी आसा कलंगूट शांतादुर्गा टेम्पलाच्या सायडीन एक जो वाडो आसा परबा वाडो थंयसर गोकुळदास आणि विष्णू साळगांवकराच्या घरार एक 35 ते 40 वर्सांचे पोरणे झाड घरार खंय तरी बसून पडले. जेन्ना आयज सकाळी पावस सुरू आसतना खंय तरी तेंच्या घरार हे ओल्ड झाड पडून तेची जायती लाखांनी अशी लुकसाण जाल्ली आसा. जेन्ना हे झाड पडले तेन्ना तेंच्यांनी इमिडिएट पिलेन फायरींग कळयलें आनी तेंच्यांनी हांगासर येवन जायतले बेगींतल्या बेगीन एक 50% मेरेन झाड खंय तरी कट करून खंय तरी तेंच्या घराची जी नळे बीन आसा ते काडून सायडीक दवरलेले आसा. मडगांव नगरपालिका मडगांवच्या वेपाऱ्यांचेर पुरायपणान अन्याय करता असो आरोप मडगांव वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष विनोद शिरोडकार हाणें केला. वेपाऱ्यांक पावसाच्या सिजना खातीर 1 वर चड दुकानां उक्ती दवरपाक मागणी केल्ली, पूण नगरपालिकेन पुराय तरेन आडनदर केल्ल्यान वेपाऱ्यांनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामती कडेन हे विशीं उलोवप केलें. हाचेर बेगोबेग उपाय करतलो अशें आश्वासन आमदारान दिलें. आमची मिटींग अर्जंट आपोवपाक कारण प्रेस घेता आमी कित्याक लागून सद्याक आमगे सिजन मार्केटान कितें जाता आमकां म्युनिसिपालिटीन सांजचें 10 पासून आमकां ओपन करपाक आनी मागीर बंद करपाक. आमी कितें केलें आमकां 1 वर मायज जाय आशिल्लें कित्याक एक 10-15 दीस हो म्हयनो पसून कित्याक आमगे रेनकोट आसा जोती आसता बाकी सगळो वेपार आसा तो मेळट कसो पडलेलो आसता गिरायक मातशें चड आसता न्ही पूण तो आमकां घडी मारपाक आनी जोती सगळी मिक्स जाल्ली आसता ताका लागून आमी तो 1 वर मायज म्हणलें. आमी प्रेजिडेंटाक सांगलें अशें हांव म्हणून प्रेजिडेंट आपूण करता म्हणून 4 दीस जाले करूं ना कोणें म्हणून लास्ट आमकां दिगंबर कामती फुडें वच पडलें कित्याक बारीक कामां लागून पयलीं वचोंक ना. मागीर हांव डायरेक्ट दिगंबर कामती फुडें वचोन ताका अशेंच जालें आमचें कितें हांव तें सांगलें तांकां. तेणें आदर मागीर म्हणून आपूण सीओ आनी प्रेजिडेंटा आपल्याक सांगना. काल तेणें प्रेजिडेंटान एक सीओ आपूण सांगलें. आमी एक सांगपाक सोदता ही व्हायस प्रेजिडेंट दिपाली सावळ रातची वॉचमॅनाक फोन करता दुकान बंद केली तेंच्यांनी बंद करपाक लाय आनी अशी तांकां धमकी दिता. आमी ही तुमी कितें म्हणटा ते व्हायस प्रेजिडेंटाक कोणी ना तुमी मिटिंगे घालात आनी डिसिजन घेया. बाकीच्या लोकांचें कामां चालू आसा भायल्या वाटेच्यान ती कित्याक बंद करना तुमी? कळंगूट पुलिशेन 21 दलालांक अटक केल्या. कळंगुटेन येवपी पर्यटकांक सतोवपी तशेंच हेर वेवसायांनी घुसपिल्ल्या अशा दलालां आड कारवाय करपाची मोहीम कळंगूट पुलिशेन सुरू केला. साळगांवां एका 15 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर जाल्ल्या बलात्कार प्रकरणात साळगांव पुलिसांनी बिजापूरच्या सुनील राठोड ह्या कानोळे रावपी मनशाक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अल्पवयीन चलयेच्या आवयन फाटल्या सप्तकांत साळगांव पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली. ते प्रमाण शुक्रारा पुलिसांनी सोद घेवन आरोप्याक कळंगूट वाठारांत अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा.
घरान देवपण करप चुकीचें ते खातीर धार्मीक सुवाती आसात. समाजान मतभेद निर्माण जावचो न्हय म्हणून उल्लेख केल्ल्या प्रकाराक थांबोवपा खातीर सरपंचा कडेन चर्चा जातली. देखून धार्मीक तणाव थांबोवपा खातीर रुमडामळ वाठारांत चालू आशिल्ले बेकायदेशीर मदरसा रोखडेच बंद करतले अशें आश्वासन नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकारान दिलें. शेनवारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत आमदार उलयतालो. जेन्ना आमच्या काही पंचांनी म्हाज्या नदरे मुखार हाडला तेन्ना आमी ते एका घरान चलता मद्रसा. सो आमी पंचायतीक सरपंचाक सांगलेलें की घरान जे चलता ते तुमी ते बंद करपा जाय. म्हणजे लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार ते करपा जायना. पूण आतां पंचायतीन ते कितें तरी इन्स्पेक्शन दवरून तेजेर कितें तरी म्हाका दिसता थोडे कोण तरी ती पार्टी आहा ती म्हाका दिसता अपिलाक गेल्या व्हिडिओ. सो ते अपिलाक जे कितें जाता ते पळोवपाचें. कारण ते घरा भितर जे चलता ते इलिगल आसा. आमचे खंयच्या धर्मान जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक घरान खंय तरी देवस्थान सुरू करपाक जाय अशें खंय तरी आमच्या मंदीर आसता मंदिरान आमी देवस्थान करपाक शकता जावं आमी आमच्या मस्जिदीन आमी कितें देवस्थानाचें करपाक शकता. पूण एक घरान करप म्हणटा ते रॉंग आसा. त्या खातीर सरपंचाक हांव सांगलां की तुमकां जाय जाल्यार तांकां आनी खंय मस्जिदीन तुमी ते देवस्थानाचें तुमचें कितें काम चलता तें थंय करून तुमी तांकां जागो अवेलेबल करून दिवचो तांकां सांगले कडेन आनी परतूच एकदां हांव तांकां सांगलेलो. अरबी दर्यान निर्माण जाल्ले बिपरजॉय चक्रीवादळ फुडल्या 24 वरांत आनीक तीव्र जातले. ताका लागून गोंयांत वादळी वारे सयत पावस झडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सद्याक गोंयचे पश्चिमेक सुमार 690 किलोमिटराचेर आशिल्ले हे वादळ उत्तर ईशान्ये कडेन वतले. वराक 145 किलोमीटर वेगान प्रवास करपी ह्या वादळाक लागून महाराष्ट्र, गोंय तशेंच कर्नाटकांत नेटाचो पावस पडटलो. आयज फाल्यां करता करता निमाणे एकदाचो पावस पडपाक सुरवात जाली. दिवचल तशेंच सत्तरी वाठारांत शेनवारा पावस पडलो. फांतोडेर 6 वरांचेर सुमार अर्दवर पावस पडल्या उपरांत सकाळीं 10 वरांचेर नेटाच्या पावसाक सुरवात जाली. पावसाक लागून हवामानांत मातशी ताकाय आयली. हे शिवाय गोंयच्या हेर वाठारांतूय पावस शिरशिरला. जाल्यार ह्या पावसान पणजे आझाद मैदानाचेर झाडां हुमटून पडपाची लेगीत घडणूक घडली. काजू पिकाचो सीझन एकदाचो सोंपलो तरी लेगीत दिवचले बाजारांत अजूनय काजू बियांची खरेदी चालूच आसा. सध्या 90 रुपया किलो ह्या प्रमाण काजू बियो खरेदी करतात. अंदू काजू पीक समाधानकारक आयिल्ल्यान आनी सिजनांतले पुराय दीस मेळिल्ल्यान काजू बियांचें उत्पादन वाडलां. ह्या वर्सा काजू बियांचें उत्पादन सुमार 50% वाडलां. देखून अंदू राज्या वयल्यान काजू बियो खरेदी करपाची पाळी येवची ना अशें काजू कारखानदारांचें म्हणणें आसा. राणे हांगासर काजू फेस्त म्हणून येता भरले पणजे कांपाक तो एक आमकां बेनिफीट मेळ्ळा. कित्याक आमी थंय स्टॉल घातलेलो त्या स्टॉलान खुबशे आमकां बेनिफीट मेळ्ळे. ताका त्या स्टॉलान थंयसर हें केल्ल्या लोक आमकां खूब आमचे काजू ट्री म्हणून एक हें आसा पळय ब्रँड त्या ब्रँडान सोदीत लोक येता आमकां घेवंक. आतां कितें भायर इम्पोर्ट करून माल येता तो खावंक टेस्टी नासता जाल्यार तितको हें नासता. पूण तो लोकांक कळना म्हूण लोक सांगतलो कितें
तो एक कितें जाता आमचो तो 700 रुपया जाल्यार तो 600 रुपयान मेळटा. म्हणजे लोक थोडे ट्युरिस्ट जे आसा 600 रुपयान व्हरता. गोंयकारांक खबर आहा की आमचो तो माल गोंयचो आहा तो बरो तो 700 रुपया 100 रुपयाचें तोंड पळयना बरोच माल व्हरता. खरेदी आमची म्हणजे आमी समज एक 100 ट्रक घेताले न्हू म्हणून आमी 150 ट्रक घेतले. म्हणजे मदीं पयलो म्हणजे मालूच येत रावलो न्हू. गोंयान कितें जाता क्रॉप अंदू 1,500-1,700 सुमार ट्रक काजू उत्पन्न जाता. म्हणजे सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट जातात. जाट्यो आमी मेन जाट्यो जे प्रोडक्शन मोठें न्हू वाडला. आता 2-3 वर्सां हे कोविडाक लागून मातशें लोक काजी वचा नासले आनी तितकें हें बी नासलें. वाडला म्हणजे कित्याक अंदू क्रॉप सगळें मेळ्ळा. 100% क्रॉप मेळ्ळें. अजून पावस ना न्हू. नाजाल्यार वर्सां कितें थोडो एक 20% माल झाडार उरताले आनी लोक ते काडूंक वताले. आतांच लोकांची पद्दत आसा. आतां समज एक कोणाचे दिसाक 10 किलो तरी मेळोंक जाय तरूच तो काजीन वयता नाजाल्यार तो वचना काजी. तेन्ना ताका दिसाडो सुटना न्हू. 10 किलो टोटल जेन्ना 1,000 रुपया मेळटलो तेन्ना दोगांचे दिसाडो सुट्टा. एक 2 किलो 3 किलो अशें आसा पळय ते लोक वचना काडटा. सर्गेस्त वासंती विटू गांवस चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन दिवचल आनी 70 मालांतल्या 100 गरजू विद्यार्थ्यांक शालेय साहित्य दिलें. शेनवारा दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्याक पुलीस उपअधीक्षक सागर एकोस्कार, सलीम शेख, आशिष शिरोडकर, विश्वेश करपे आनी हेर अधिकारी तशेंच ट्रस्टाचे आदोगाद शैलेश गांवस आनी नेहा गांवस हाजीर आशिल्ली. बॅग, कंपास, छत्री, नोटबूक आनी हेर शालेय साहित्य विद्यार्थ्यांक वाटलें. ह्या सुवाळ्यान पुलीस अधिकाऱ्यांचो भोवमान केलो. तुमचो हातभार जाय आनी सपोर्ट जाय आनी आपल्याक खंयचे खंयचे लोक खरेंच गरजेक आसा इवन स्कुलांनी कोणाक गरज आसा जावं कितें आसा ते सोदून काडून म्हाका इन्फॉर्म कर म्हणून. सो एकॉर्डिंगली हांवें सगळे कडेन खबर काडून तांकां इन्फॉर्मेशन दीत रावलो आनी तेज्या आदारान आयज हें सगळें आमी सक्सेसफूल केलें. एक्चुली लास्ट इयर जेन्ना आमी ट्रस्ट सुरू केलो तेन्ना आमी पयलो आमचो इनिशिएटीव स्कूलच्या भुरग्यां खातीरच आसलो. वेगवेगळे लोकेशनाक कडल्यान आमी भुरगीं कलेक्ट केली आनी तांकां आमी हेल्प केली स्कूल स्टेशनरीज. सो हे वर्सांय आमी तेच इनिशिएटीव परतून कंटिन्यू करता आनी हांव थँक्यू म्हणटा सगळे हे पुलीस ऑफिसरांक की त्यांनी खऱ्यांनीच जेंकां गरज आसा तसली भुरगीं आयडेंटिफाय करून आमकां त्यांची म्हायती दिली आनी त्या म्हायतीच्या आदाराचेरच आमी टोटली 100 स्टुडंट्स आयडेंटिफाय केले आनी तांकां आज आमी ते हे सगळे स्कूल स्टेशनरीज जे तांकां यूज जातली हे वर्सा ती आमी तांकां हेल्प केल्ली आसा. बाणावलेचो आमदार वेस्टर्न बायपास विशय सुटावो करपाक ओपीएसीत हाडला. मजगती फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें हो प्रश्न केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेन मांडलो. म्हण बाणावली पंचायतीन विजय सरदेसायाचे उपकार आटयल्यात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें हे विशीं गांभीर्यान लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी बाणावली पंचायतीचे पंच झेवियर परेरा हाणें केला.
आमची मागणी आमचे गोंयचे मुखेल मंत्र्याताय ताणें हे आमचे मुद्द्याक तेंको दिवन हें काम बेगीन शार्ती पावयतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. सांगपाचें म्हटल्यार हे फुडें बाणावले मतदारसंघांत कांय MLA जावन गेले. तांणी हे विशया वयर कांयच करूंक ना. आतांचो MLA आसा ताणें हो विशय आपल्या पार्टी मुखेली दिल्लीचो मुखेल मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हाचो आदार घेवन श्री गडकरी फुडें सोंपेपणी हो मुद्दो मांडूंक जातालो. अशें कांयच जावंक ना. आमचो MLA आपूण हायड्रोलॉजी स्टडी करतलो म्हणटालो. ही स्टडी केन्ना सुरू जातली आनी केन्ना सोंपतली ती आमकां खबर ना. येरादारीच्या नेमांचें पालन करपा खातीरची जागृताय मोहीम चालीक लावपाकूच जाय. मात आमी ज्यो रेंट कार म्हणून गाडयो पर्यटकांक भाड्याक दितात त्यो गाडयो येरादारी पुलिसांनी गरजे भायर आडावन तांकां तालाव दिवचो न्ही. जर ह्यात पर्यटकांनी नेमांचें उल्लंघन केलें जाल्यारूच तांकां तालाव दिवचो अशी मागणी रेंट कारच्या मालकांनी येरादारी पुलिसां कडेन केला. शुक्राराक घेतिल्ल्या बसकेन येरादारी पुलीस आनी रेंट कारचे मालक हांच्या मदीं बरीच वादावादी जाली. ट्रॅफिक अवेरनेस मिटींग आसली न्हू तेजेर आमकां जे स्टेक होल्डर आहात रेंट बायक ओनर्सांक रेंट कार ओनर्स तांकां आयज ट्रॅफिक सेलाचो इंचार्ज जो अंजुना ट्रॅफिक सेलाचो इंचार्ज आहा गौरीश कोरोपी आहा तिणें आमकां आपयल्लें आनी तिणें आमकां जी न्यू स्किम्स आहा न्यू फायन्स आहा सगळें कशें कितें जाता ट्युरिस्टाक एक्सप्लेन करून सांगपाक आयज तिणें मिटींग घेतलेली. बट थोड्यो गोश्टी अश्यो आहा की अवेरनेस हे घेतले ते दॅट इज व्हेरी गूड. ते ट्रॅफिक सेल आपल्याक जाता तशें ते भाशेन आपले हे करतात ते. बट थोड्यो गोश्टी अश्यो आहात की खंय तरी आतां आमच्या अंजुना बेल्टाकूच सांगता एवरी 500 मीटर टू 1 किलोमीटर ट्रॅफिक पुलीस आहात आनी ट्युरिस्टांक आडयतात बी. सो आमी ते तेंच्या दोळा मुखार हाडून दिले की बाबा ट्युरिस्टाक आडयतात न्हू खरेंच जर कितें गरज आसा जाल्यार आडयतात. फस्ट हॅरेसमेंट करूं नाका म्हणून आमकां ते दिसता की ट्युरिस्टांचो हॅरेसमेंट जाल्लो आहा. हो आमी आयज प्रश्न तेज्या फुडल्यान घातलेलो आहा. कित्याक आमी अतिथी देवो भव म्हणटा आनी हांगा खंय तरी ट्रॅफिक पुलीस एवरी 500 टू 1 किलोमिटराचेर आडोवन ट्युरिस्टां कडल्यान फायन जावं वॉट एवर चालू आहा. इट्स लायक हॅरेसमेंट. आनी खंय खंय तुमी सोशल मिडियार पळयले आसतले खुबशे रिल्स व्हिडिओ काडून ट्युरिस्टूय आपली जें कितें घडलां पळय तें सांगता. अशें हे गोंयांत कित्याक घडटा? गोवा एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आहा आनी जर ट्युरिजम गोंयांत वाडयतलें न्हू जाल्यार हे खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. खंय तरी कायदो आनी सुवेवस्था बिगाडटा जावं खंय तरी ट्रॅफिक हे हाडला नाल्यार थंय तरी तेंचेर लक्ष घालपाचें. बट अशें कितें ट्रॅफिकाच्या नांवा खाला खंय तरी ट्युरिस्टाचें हॅरेसमेंट करपाक न्हू अशें म्हाजें म्हणणें आहा आनी अशेंच तेका हांवें सांगून दिल्लें आयज. कित्याक ट्युरिजम मिनिस्टर सगळ्यांक म्हणटा की अतिथी भव देवो भव आनी ट्युरिजम वाडोवंक सोदता नाल्यार आयज खंय तरी हेंचेरूय तेंचेर लक्ष धरूंक जाय. कित्याक प्रत्येक गजाल ते तावड्स करून सगळ्यांनी धुकलतात. आतां हे कितें आहा हे जे पळय गव्हर्मेंट मशिनरीज आहा ती खंय तरी आयज अशी दिसून येयल्ले की खंय तरी मिसयूज जाल्ली आहा आनी ट्रॅफिक ट्युरिस्टाक खंय तरी त्रास दितात अशें खंय जाल्लें आहा. ताका लागून आयज मिटींग घातली. कशें आहा पळय जेन्ना तांकां परमिशन मेळटा फ्रॉम द ऑथॉरिटी टू कॅरी आउट द रेंट आउट बिजनेस तेन्ना तांकां नॉर्म्स घालून दिल्ले आहा गव्हर्मेंटान की दे हॅव टू ब्रीफ टू द ट्युरिस्ट. मागीर दे हॅव टू प्रोवायड स्टँडर्ड हेल्मेट रिकग्नायज बाय द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. प्रॉपर हेल्मेट दिवपाक जाय. तेंचे प्रॉपर लायसन्स व्हेरीफाय करपाक जाय आनी तांकां प्रॉपर ब्रीफ करूनच तांकां ती गाडी दिवपाक जाय. दीज आर द प्रोविजन. सपोज तेंच्यांनी प्रॉपर ब्रिफींग केलें आनी सपोज द ट्युरिस्ट जे आहा ते मिन्स लॉ फॉलो करता ट्युरिस्ट दे वील डेफिनेटली फॉलो द लॉ एंड दे वील ओबे द लॉ एंड दे वील एन्जॉय देयर हॉलिडेज आनी कितें कोणाक त्रासय जावचो ना. आतां कितें आहा मॅक्झिमम फॅटेलिटीज वाडले. आमचो गोवा बिंग अ स्मॉल स्टेट फॅटल एक्सिडंट ह्या वर्सा खूब वाडले. सो ते कर्टेल करपा खातीर देर इज अ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट स्टार्ट. सांग्यार दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्विसीस ऑथॉरिटी वतीन कायद्या विशीं तशेंच पर्यावरणा विशीं जागृताय करपी खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार वेगवेगळ्या कायदेशीर बाबींची म्हायती हाजीर आशिल्ल्या मनशांक मानेस्तांनी दिली. तशेंच सैम राखात असोय संदेश ह्या वेळार तांणी दिलो. एनवायरमेंट म्हणजे मेन म्हणजे तुमकां खबर आहा झाडां लावपाची. सो
तेका लागून आमची वेगळी स्किमी आसात म्हणजे वाटे लावपाक ते सगळे करपाक मेन म्हणजे जमीन जाय आनी कृषी कार्ड ते सोडून तुमचे कडेन जर कमी जमीन आसा आनी स्कूल आनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्सा खातीरूय आमची स्कीम आसा ती म्हणजे किचन गार्डन ती प्रत्येक तालुक्यान आमी 4 ते 5 स्कुलांक वेजिटेबल किट्स दितात 5,000 जर तुमची स्कुलां बारीकशी जमीन आसा आनी फ्रेश वॉटर सोर्स आसा जाल्यार आमी ते स्कुलाक दितात ते किट्सां भितर वेजिटेबल सीड्स आसतात म्हणजे जे लोकल रेड अमेरिकन तिथे आणि त्याच्या बरोबर मागीर ते इम्प्लिमेंट्स आसतात ग्लव्स पेड बीन ते आणि सारे थोडे आणि किडी खातीर तो किट आसता कोर्ट म्हणना फुडें सगळें भिता कोर्ट म्हणना फुडें वकील जाय म्हणटा मेन म्हणटा म्हणजे पयशे जाय पडटा वकिलांक पे करता बट आमच्यो अश्यो खूब सेवा अश्यो आसा की आमी फ्री एडवायस दितात आमचे फ्री लिगल एड एडवोकेट्स आसतात आनी खूब अश्यो स्किम्स आसतात जशें तुमकां एक्सप्लेन करून तुमी तांचो लाभ घेवंक शकता एडवोकेट रुपाली पेडणेकर हिणें अशें सुंदर एक्सप्लेनेशन दिलें आसा मिडिएशन कशें चलता प्री लिटिगेशन कशें चलता दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम्स नाव आय कंडक्ट लोक अदालत जे तुमकां ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा जातून ज्यो केसीस सेटल जावंक शकता त्यो केसीस आमी सेटल करता आणि देर इज नो फोर्स एट ऑल पार्टीज आपल्या ओन बिलान येतात आणि म्हणटात आमकां केस फुडें व्हरपाची ना आणि आमकां सेटल करपाचें ह्या उद्देशान हांव एज अ चेअरपर्सन आणि माझ्या बरोबर PLP आसता तेन्ना एडवायस करपाक सोशल वर्कर आसता आणि एक पॅनल एडवोकेट आसता वी ट्राय टू एक्सप्लेन द पार्टीज आणि आमी ट्राय करता तांकां सेटलमेंट करची. आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.